आणि दोन मिनिटां रावया आमी. थोडी जाणां लॉग इन करतात. जायत्यांनी लॉग इन करताना ऑडिओन कंप्युटर ऑडिओ तातूंतल्यान लॉग इन करूंक ना. पण ऑडिओ लॉक करूंक ना जाल्यार ऑडिओ लॉक केले जाता. नाल्यार तुमकां आवाज काय येतलो? म्हजो आवाज येता सगळ्यांक? Yes, we can hear you. ओके. या कोणाक आवाज तर येना जाल्यार तुम्ही कंप्युटर ऑडिओ हातूंतल्यान लॉग इन जावंक ना, जाल्यार तुमकां आवाज येवचो ना. बरें, म्हाका दिसता सगळीं आसा आनी वेळ जाल्लो आसा. आतां आमी सुरू करुया. बरें, थॉमस स्टीफन्स कोंकणी केंद्रान आयोजीत केलेल्या बायल बरोवपी आनी भुरग्यां खातीर ह्या TSKK ई व्याख्यान माळेच्या शेवटच्या ई व्याख्यानांक हांव फादर जोसे सिल्वेरा ह्या केंद्राचो संचालक तुमकां सगल्यांक मायमोगाचो येवकार दिता. फाटल्या शेनवारा बाय जयंती नायक हिणें आमकां लोककाणया वयर जायते विचार मांडले. तेचपरी त्या फुडल्या शेनवारा फिलोमेना सान फ्रांसिस्को हिणें बौद्ध कथे वयर आमकां जायते कितें शिकोवन दिलें. आनी आज आमचे मदें आसा बाय राजश्री बांदोडकर खारापूरकर, जी सैम आनी विज्ञानांतली भोंवडी ह्या विशयाचेर आपले विचार मांडटली. खेरीत भाशेन ह्या तेगाय उलोवप्यांनी बाय फिलोमेना सान फ्रांसिस्को, बाय जयंती नाईक आनी आयचे उलोवपी बाय राजश्री खारापूरकर, तुमी आमचे आमंत्रण मानून घेतले देखून आमी तुमचे उपकार आठयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आनी चड वेळ ओगडाय नासतना मागता आमचे बाय मेलिसा सिमॉयल्स हिचे लागीं आयच्या उलोवप्याची आमकां तोडक्यान वळख करून दिवंक आनी हें सूत्र मुखार व्हरूंक. देव बरें करूं फादर जोसे. या तुमचो मायक ऑफ आहा मेलिसा. हॅलो. या फादर आयकोंक येता? आतां येता, आतां उलय. ओके. सोमेस्तांक देवाचे कृपेन बोललोली सांज आवडेता. थॉमस स्टीफन्स कोंकणी केंद्र आयोजीत बायल बरोवप्यांनी भुरग्यां खातीर रचिल्ल्या साहित्याच्या
तिसऱ्या ई व्याख्यानाक तुमकां हाजीर आशिल्ल्या म्हज्या उपुरबायेच्या कोंकणी मोग्यांक म्हजे खास नमान आनी उर्बेभरीत येवकार. म्हाका व्हड आनंद आनी खूब खोस भोगता ह्या खिणाक तुमकां एके अस्तुरेची थोडक्यान वळख करून दिवच्याक, जी न्हयच एक फकत विज्ञान शिक्षिका पूण एक उत्कृश्ट कोंकणीची लेखिका जावन वर्तता आनी ती दुसरी कोणूच न्हय पूण जावन आसा आमच्या सगळ्यांच्या मोगाची श्रीमती राजश्री बांदोडकर ई कारापुरकर. श्रीमती राजश्रीबाई गांवांत नावेली साश्टीची. कोंकणींतल्यान बरोवप करूंक तिच्या मावाचो मुणगे बाब वसंत कारापुरकराचो मोठो हातभार आसा. ताणेंच तिका कोंकणींत बरोवपाची उर्बा दिली. इतलेंच न्हय पूण फेलिसियो बाब, गुरुनाथ केडेकर आनी पुंडलीक नायक ह्या महान व्यक्ती कडल्यानूय तिका कोंकणींतल्यान आपलें बरोवप करपाचें प्रोत्साहन मेळ्ळें. गुलाब, वावरेड्याचो इश्ट ह्या नांववस्त्या कोंकणी मासिकांनी तिणें आपलें लिखाण कोंकणींतल्यान केल्लें आमकां पळोवंक तशेंच वाचूंक मेळटा. चितकुल्या चिंकीचें विशाल विश्व ह्या तिच्या पुस्तकाक 2019 ह्या वर्सा बाल साहित्य पुरस्कार लाबिल्लो आसा. विज्ञान आनी सैम प्रस्तुती खातीर पुस्तकां बरोवपाच्या तशेंच आयकुपाची आनी पळोवपाची संपर्क साधनां तयार करपाच्या वावरांत ती भरपूर घुल जाल्ली आसा. विज्ञान योगी ह्या माथाळ्या खाला पदार्थ विज्ञान शास्त्र्यांच्या जिविताचेर आदारीत तिणें हें पुस्तक बरयल्लें आसा. 1992 ह्या वर्सा थावन पदार्थ विज्ञान शास्त्र शिकोवपी म्हणून ती श्री रवी सीताराम नायक फर्मागुडी फोंड्या ह्या महाविद्यालयांत शिकयता. भुरग्यां खातीर सैम आनी विज्ञानांतली भोंवडी ह्या विशयाचेर आयज ती आपलें उलोवप आमचे मुखार सादर करतली. तर आनीक वेळ वगडायनासतना हांव श्रीमती राजश्री बायक आयच्या सत्राक सगळें बरें आवडटा आनी आमकां सैमाचे आनी विज्ञानाचे भोंवडेक व्हरपाचें तिचें उलोवप तिणें आतां सुरू करूंक मागता. राजश्रीबाई, तुमचो ऑडिओ आणि व्हिडिओ ऑन करचो. हॅलो, राजश्रीबाई, तुमचो व्हिडिओ ऑन करचो. हॅलो, ओके ओके. कितें नांव तुमचें आसा हेचेर? नांव कितें आसा हेचेर? फोनाचें नांव येता? राजश्रीबाई,
ऑफलाइन गेल्ले परत लॉगिन केल्लें आसा. 1-2 मिनटां मातशें थांबचे. आयले दिसती पडटा आतां. राजश्री बाय अनम्यूट कर. वयर माईक ऑन कर. ओके आता आवाज येता. या बरें. राजश्री बाय सुरू केलें जाता. हांव उलो. उलय काय. म्हाका दिसलें इंट्रोडक्शन बी जालें. वय ते तुम्ही ऑफलाइन गेल्ले दिसता. म्हाका कांयच खबर ना. ओके. तर नमस्कार. हांव राजश्री बांदोडकार कारापुरकार. आयज तुमच्या वांगडा म्हज्या विज्ञान आनी सैमांतल्या भोंवणे विशीं उलोवपाक आयला. पयल्या सुवातेर हांव उपकार मागता थॉमस स्टीफन कोंकणी केंद्र हाचे, जाणी म्हाका संद दिली तुमच्या मुखार म्हजें मन उक्तावपाक. फादर जुझे, हांव तुमकां आनी तुमच्या वांगड्यांक दिनवाजता. तशेंच हांगा जमिल्ले सगळे हाजीर आशिल्ल्या म्हजें नमन. चलात तर सुरवात करूया आनी जाणून घेवया सैम आनी विज्ञानांतली म्हजी भोंवणी. आतां सैम म्हळ्यार नेचर, विज्ञान म्हळ्यार सैमात अशें कित्याक घडटा, तशें कित्याक घडटा हाच्यो जाप. म्हाका सैम खूब आवडटा. वेळ मेळटा तेन्ना खरें म्हणल्यार हांव झाडां कडेन उलयतां. खरेंच तें अपुरबायेन तांकां हात लायता. हांव झाडां वयलीं फुलां हांव केन्नाच तोडिना. तांकां हांव केन्नाच दुखयना. शेवण्याक पळयता, तांचे कडेन हांव उलयतां. मुयो कश्यो एकाच ओळीन वचून हांव पुनायता हें पळोवन खरें म्हणल्यार म्हाका अजापूच जाता. जल्ल्यांक, पालीक, कुत्र्यांक, डुकराक, माजराक, गायांक हांव बारकायेन पळयता.
तांचे विशीं चड जाणा जावपाचो प्रयत्न करता. तांचे मन समजुपाचो हांव यत्न करता आनी थंयच्यानूच म्हजें बरोवप सुरू जाता. सैमा कडेन संवाद हे म्हजें एक पुस्तक. ह्या पुस्तकांत हांवें कोळी, पाल, दांग्याचो किडो, फुलती फुलां तशेंच हेर कांय वस्ती कडेन संवाद साधला. तांचें विज्ञान तुमकां सांगपाचो हांवें थंय यत्न केला. चलात तर ह्या पुस्तकांतल्या चिव चिव चिमणी ह्या काणयेंतल्यो कांय ओळी तुमकां आयज हांव वाचून दाखयता. भुरग्यां खातीर हांवें कशे तरेन बरयलां हेंवूय कळटलें तुमकां. आतां आयकात आं. पयर खूब तेंपान अशीच एक चिमणी म्हाका मेळ्ळी. वेळ वगडाय नासतना हांवें तिचे कडेन खबऱ्यो मारपाचें थारायलें. हॅलो चिवताई हांवें म्हणलें. तिणें अजापान म्हजेर नदर मारली. चिव चिव हॅलो तिणें म्हाका जाप दिली. चिवताई चिवताई मातशी राव. चिमणी म्हजे कडेन उलोवपाक रावली. कित्याक तिणें म्हाका विचारलें. हांव तुका कांय प्रश्न विचारतलें, तूं म्हाका ताच्यो जापो दिशीत? पळोवया. चिव चिव चिमणेन म्हळें. चिवताई तुवें पळोवया कित्याक म्हळें? तूं म्हजेर रागार? चिव चिव तुमी मनशां, तुमचें कितें सांगूंक शकता? तूं अशें कित्याक म्हणटा चिवताई? आगो तुमचे कडेन पयशे जाल्यात. जण एकल्या कडेन गाडी आसा. हय मागीर कितें जालें? तुमी व्हडलीं मनशां, आमकां तुमी कोताक धरता वय? चिमणेन थोमणो मारलो. अशें कित्याक दिसता तुका? हांवें विचारलें. रस्त्यार चलतना नाक वयर करून चलतात तुमी. तुमकां आमी दिश्टी पडनात. जगात जीव जंतू वावुरतात हे तर तुमी सामकेच विसरल्यात. तर अशा तरेन हो संवाद पुस्तकांत फुडें वता आनी निमणे कडेन चिमणी उडक्यो मारीत चलता कित्याक हाचें विज्ञान तुमचे मुखार उक्तें जाता. बरें फुडें वचुया. आतां हांव कांय ओळी चिटकुल्या चिंकीचे विशाल विश्व ह्या म्हज्या पुस्तकांतल्यो वाचून दाखयता. ताचे पयलीं पुस्तकांतली म्हजी प्रस्तावना आयकात. म्हजें मन तुमकां कळटलें. चिंकी विशीं तुमकां समजतलें. आमची हिरोईन हांगा चिंकी. ती म्हणल्यार एक ल्हानशीच मोहीम. आयकयात तर. चिंकी बरोवचे आदीं चिंकी बरयता आसतना एका सरळ साद्या मार्गान स्वता कश्ट करून शिस्तीन फुडें वतल्या ह्या भुंयेवेल्या ल्हान जिवाक कितले त्रास भोगचे पडटात हे मूय आमकां दाखयता. फटिंगपणां करनासतना, दुसऱ्यांचे वायट चिंतनासतना, दुसऱ्याक त्रास दिनासतना आपली जीण बरे तरेन फुडें व्हरप हे एक व्हडलें तप. हांव ते जियोवपाचो यत्न करता. आनी दर खिणाक ह्या खडतर मार्गार येवपी आडमेळी, खिणाक ह्यो आडमेळी हाडपी मनशां आनी तांच्या विळख्यांतल्यान भायर सरून आपणे थारायल्ल्या मार्गान फुडें वचप हे हांव अणभवतां. म्हज्या भशेन ह्या सृश्टींतले आनिकूय बाबडे जीव अशे तरेची जीण अणभवताच आसतले. पूण ते ओग्गी रावन सोंसतात, भियेतात आनी फाटीं सरतात. कांय वर्सांनी तांचें अस्तित्व सोंपता.
आडमेळींतल्यान मार्ग सोदप आणि आपली जीण सुदारप हे व्हडलें आव्हान. ते आमी आपणावपाक जाय आणि मरसर कश्ट करून जग सुदारपाचे काम करपाक जाय. या म्हज्या अणभवांतल्यान हे म्हजें पुस्तक चिंकी जल्माक आयला. पुस्तकाचे निमणे पान बरयता आसतना त्या पानार कांय वेळ एक काळी धाकटुली मूय पासयो मारताली. हांवें तिका कांय खीण पळयतूच हांव तिका पळयतूच उरलें. हेच काय चिंकी? ही जाली म्हजी प्रस्तावना. हातूंतल्यान बरोवप्याचे मन उक्ते जाता. कळ्ळें न्ही तुमकां? चला तर याच पुस्तकांतलो आवय धुवेचो एक संवाद आमी आयकुया. चिंकी आणि मम्माचो संवाद. आता चित्रांतल्या कुप्पाक ते वळखले. ताका याद जाली. भायर भोंवडेक वतना मम्मा खूबदां ताका मळबात पळय म्हणटाली. भोंवतात ती धवी कुप्पां ताका दाखयताली आनी सांगताली, बाय मळबा कडेन पळय, सवणी उडटात. ताचेय वयर पळयल्यार वाऱ्या वांगडा धोलपी धवी कुप्पां. पळय पळय, आपलेच मस्तीन आपल्या स्तनरेन ती कुप्पां मळबात फिरतात. केन्ना केन्नाय ती येद्या व्हडल्या सुर्याक पसून लिपयतात. चिंकी, आपले मन मळबाइतलें व्हड करपाक जाय. आपल्या विचारांक मळबात उडपाक शिकोवपाक जाय. जशे आमचे विचार तशीच आमी घडटली. मम्माचे हे उलोवणे खूबदां चिंकीक समजनासलें, पूण आयकुपाक मात ताका खूबच आवडटालें. म्हजी मम्मा दुसऱ्या मुया परस कितली वेगळी. तिचे विचार फकत जेवण, खाण, कपडे, लत्ते हाचेरूच निंबून ना. म्हणूनच तर चिंकीक मम्मा वांगडा भोंवडेक वचपाक खूब आवडटालें. आता अशेच तरेन फुडें संवादांतल्यानूच ढग या पुस्तकान ढग म्हळ्यार कितें, ते तयार जाता कशे, पावस म्हळ्यार कितें, तो भुंयेर पडटा कसो हाचे विज्ञान हांवें तुमच्या मुखार दवरलां. वाचूंक मेळ्ळ्यार मुद्दामूच वाचात हें पुस्तक. बरें चला फुडें वचुया. हांव 11वी-12वीच्या भुरग्यांक खूब वर्सां सावन फिजिक्स शिकयता. फर्मागुडयेर PS हायर सेकंडरी. थंयचो वाठार सैमान भल्ला. थंय आमकां तरातरांच्या पक्ष्यांचे उलो आयकूंक येतात. तर पावसा दिसांनी थंय मोरूय दिसतात. केन्ना केन्नाय हांव शिकयतना जर पक्ष्यांचो उलो कानार पडलो जाल्यार हांव म्हजें उलोवप थोडेशें थांबयता आनी भुरग्यांक तो उलो आयकुपाक लायता. अशा तरेन तांकांय बी सैमाचेर नदर भोंवडावपाक हांव शिकयता. तर हांगा म्हाका तुमकां सांगन दिसता की ज्या जाग्यार आपूण काम करता, घरा आसूं वा भायर, थंय कितेंय तरी आमकां मेळटलें जातूंतले आमी अजाप सोदून काडपाचो यत्न केलो जाल्यार आमकां तातूंत लिपिल्ले गुप्पीत वा विज्ञान नदरेक पडटले आनी आमी बरोवपाक सुरवात करतली. 2003-2004 थंयची एक गजाल हांव सांगता तुमकां. 11वीच्या भुरग्यांक फिजिक्स शिकयतना म्हज्या लक्षांत आयलें की भुरग्यांक विज्ञानिकाची नांवां तशेंच तांणी लायिल्ले सोदांची जाण भरपूर आसा, पूण विज्ञानिकाच्या जिणे विशीं तांकां कांयच खबर ना. म्हणून मागीर हांवें
विज्ञान योगी हे पुस्तक बरयलें. तातूंत विज्ञानिकांचे भुरगेपणाचेर हांवें फोकस केला. तांणी ल्हानपणांत सोशिल्ले त्रास हांवें त्या पुस्तकांत मांडल्यात. पूण त्रासांचेर मात करून फुडें विज्ञानिकांनी सोद कशे लायले हाचेर म्हज्या पुस्तकांत भर दिल्लो आसा. हे म्हजें विज्ञान योगी पुस्तक भुरगीं खूब वाचतात. आमी बरोवपी थोडे इमोशनल. आमकां चड बोवाळ सोंसना. थंड जागो निसर्ग आमच्या मनाक भुरळ घालता आनी अशाच तरेन आमी बरोवंक लागतात. हांवें भुरग्यां खातीर बरोवपाक घेतला कारण भुरगीं एकदम निरागस. आमी घडयतात तशीच ती घडटात. तांकां बऱ्या भशेन समजायले शिकयले जाल्यार कितलोय कठीण विशय तांकां समजतलो. हे म्हजें पर्सनल एक्सपिरियन्स. भुरग्याक समजून घेवपाची काळाची खरी गरज. म्हज्या कोतान भुरग्यां खातीर विज्ञान सोंपें करपाची खूपच गरज आसा. हांव मागता तुमचे कडेन ही विज्ञानाचे कन्सेप्ट समजून घेयात आनी फुडें हे भुरग्यां कडेन कशे सोंपे रितीन पावोवपाचे हाचेर काम करा. चला फुडें वचुया. 18-19 वर्सां पिरायेचेर हांव फकत म्हजी डायरी बरयतालें. तेवूय बी सद्दांनी. म्हणटकर हांवें बरोवपाक भुरगेपणांतल्यानूच सुरवात केला अशेंय ना. म्हाका वाचूंक आवडटा पूण दीसभर वाचप वा शिकप हातूंतलेंय हांव न्ही. जशी जशी आमची पिराय वाडटा आमचो समज वाडटा तसो मनीस बदलता आनी इमोशनल भोंवणेंतल्यान बरोवपी तयार जाता. हातूंत इल्लोय दुबाव ना. म्हजी स्टुडंट्स म्हजी भुरगीं हांचे कडेन सदांच हांवें संवाद साधला. त्याच संवादांतल्यान म्हजी पुस्तकां तयार जाल्या, फिल्म्स तयार जाल्या. एक नॉर्मल मनीस जसो जियेता त्याच भशेन हांवूय जियेता. सर्वसामान्य मनीस जे राजश्री बाई तुमचो माईक ऑन कर. म्यूट जाल्लो आसा. आयले. ओके ओके आयला. येता येता. आसा. वय वय. सर्वसामान्य मनीस येता न्ही. वय उलय उलय. सर्वसामान्य मनीस आयकूंक येता फादर? वय वय. हॅलो. उलय उलय उलय. सर्वसामान्य मनीस जे भोगता तेच हांवूय बी भोगता. फकत हांवें म्हजे कांय रुल्स थारायल्ले आसा. हांव टीव्ही पळयना, सिनेमे ना, हांगा थंय चड फिरप ना, लोकां विशीं वायट कांय उलोवप ना. आपले काम करत रावप आनी उरिल्ल्या वेळार मनात येता त्यो ओळी इल्ल्याशा कागदार बरोवन दवरप. घरात सगळी न्हिदल्या उपरांत मेळटा तो म्हजो टायम. केन्ना केन्ना ह्या थंड वेळार बरे विचार येतात, काणयो सुचतात. मळबांतलो चानीमाम म्हजे कडेन उलयता. तारे गिरे
हांच्याय वांगडा हांव खबऱ्यो करता. लक्षात दवरात, तुमचें मन तुमकां खंयूय व्हरूंक शकता. बऱ्या विचारा कडेन तुम्ही फ्रेंडशीप करात, मन खुश जातले आनी सैम तुमच्या तकलेन नवो विचार घालतलो. बरयत रावात. बरोबर चूक हे त्या वेळार तुम्ही थाराव नाकात. एका फाटोफाट एक विचार येतात, ते पेनान कागदार घालात. अशाच तरेन तुमच्यो काणयो तयार जातल्यो. विज्ञान विज्ञान बरोवचे कशे? विज्ञान बरयतना आमकां स्वताक ते खूबच समजून घेवचे पडटा. भुरग्यां खातीर कोंकणीन विज्ञान बरोवप सोंपें न्ही, खूबच कठीण खबर ही. प्रत्येक शब्द जोखून घालचो पडटा. भुरग्यांच्या काणयांनी सदांच पॉझिटिव्ह किंवा सकारात्मक विचार मांडचे पडटात. ल्हान आसपाक जाय आनी खरें म्हळ्यार बरोवचें. म्हजी त्या वस्ती कडेन खूबच इश्टागत जाल्ली आसता. हांगा थंय पुस्तकां चाळून हांव चडान चड म्हायती एकठांय करता आनी निमणे कडेन मनान घोळोवन घोळोवन म्हजी काणी सोंपत वता. अशे तरेन काम केल्ल्यान म्हज्यो काणयो भायर येवपाक भरपूर वेळ घेता. लक्षात दवरात, तुमकां तसो बरोवंक वेळ सापडचो ना केन्नाच. खूब आडमेळी येतली तरी पूण जिद्द सोडची न्ही. तुमचे बरोवपाचे ध्येय फुडें व्हरात. त्रास घेवचे पडटले. घेयात मातशे त्रास. लोक तुमकां सकल ओडपाचो यत्न करतलोच. मनाक लावन घेवपाचें ना. काम आपलें चालूच दवरप. आयज मेरेन हांवें खंयच्याच रेसींत म्हाका केन्नाच घुस्पावंक ना. पुरस्कार मेळचो म्हणून केन्नाच काम करूंक ना. म्हजें बरोवप भुरगीं वाचतात, होच म्हजो खरो पुरस्कार. भुरग्यां कडेन विज्ञान सोंपें करून पावयतले हें म्हजें सपन. पळोवया तें कितलें खरें जाता तें. तुमच्यांतले कांय जाण म्हजें सपन जियेतले हे हांव आवंडयता आनी म्हजें उलोवप हांगा सोंपयता. देव बरें करूं. पूण ताज्या उपरांत हांव मातशें म्हजी पुस्तकाची कवरां तरी तुमकां दाखयता आनी मागीर तुमकां कितेंय प्रश्न आसल्यार तुमी म्हाका विचारात. बरोबर फादर? बरें आसा. हें म्हजें पयलें पुस्तक विज्ञान योगी आनी हाजेर 24 विज्ञानिका विशीं हांवें जें सांगलां न्ही तशा तरेन हांवें आर्टिकल्स बरयला. पयलेंच पुस्तक म्हणून रंगीत नाशिल्लें, कलर्ड नाशिल्लें, पण भुरग्यांनी खूब वाचलें. हें म्हजें सैमा कडेन संवाद हें पुस्तक. हातूंतल्यान तुमकां सांगलें न्ही हांवें पाल, कोळी आनी कोण बेबो खूब जाण म्हजे कडेन उलयल्या, संवाद साधला हांवें तांच्या बरोबर आनी हातून चित्रांय घाल्या. हे सगळें हांव शिकून घेतलां. पुस्तक कशें तयार करपाचें हें शिकून घेतलां. हो म्हजो पुस्तक मळबा कडेन संवाद आनी ह्या पुस्तकांतल्यान मातशें रंगीत केला आनी तातूंत जायग्रो हो एक हो आसा जो तांकां कॅरेक्टर आसा जो भुरग्यांक मळबात फिरोंक व्हरता आनी मळबातले तारे गिरे सगळे तांचे कडेन उलोवन आपल्या विशीं म्हायती दिता. सुंदर पुस्तक आसा. हे म्हजें मराठी पुस्तक ताऱ्यांच्या वनात स्वप्नाची सहल. तेही हांवें ऑलमोस्ट ताज्या भशेन बरयलां आनी म्हजे स्पेस टॉक्स ते सद्या म्हजे कडेन ना. आनी हे म्हजे मोगाचे चिटकुले चिंकी. सुंदर चिंकी, सुंदर चित्रां आनी हे बरोवपाक जी म्हाका मजा आयली ती हांव तुमकां उक्तावंक शकना आतां. तर
फादर हांव आतां तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी कोणाक कितें विचारपाचें असल्यार विचारात प्लीज. देव बरें करूं बाय राजश्री बांदोडकर खरापूरकर. सैमाचे मांडयेर बसून सगोट आमी रुचीन तिच्या मोगाची आनी आपुलकेची काणी आयकता. सैमांतल्यान आमचे जिणेक खंय तरी आमी रंग हाडटा. तशेंच विज्ञानांतल्यान आमी अदीक सुटसुटीत आनी हुशार जावंक पावता. ह्या क्षेत्रांतल्यान भुरग्यां मेरेन पावंक भोव कठीण पूण एकदम उमेदीचें काम. तुम्ही तुमची सोबीत भोंवडी ह्या क्षेत्रांत आमकां विस्कुटावन दिली देखून आमी खरेंच तुमचे उपकार मानता आनी जायतें ज्ञान आयच्या दिसा तुमी आमकां प्राप्त केलें. ह्या बसत तुमकां देव बरें करूं. फादर आयकूंक येना काय? आयकूं येना? आयकूंक येना. तुमचे उलोवप आयकूंक येना. आतां येता? ना फादर आयकूंक येना. ना तुमी हें घातलां? मातशें उलयतात? ना सामके बारीक येता, कांयच आयकूंक येना. आवाज येना? तुमचो व्हॉल्यूम लेस आसतलो नाल्यार पळय. आनी कोणाक आवाज येना? Father, you can't be heard. You're too soft in talking. फादर तुमचो आवाज मदींच स्लो जाला. स्लो जाला? हय. ओके. आतां येता? हॅलो. आतां आवाज येता? Can't hear Father, you, अजून Father. अजून बारीक आहा? You're होय, very, Father. very soft, Father. येता? अजून सॉफ्ट हा फादर. ओके वाडयता. येता? अजून सॉफ्ट आहा? ना फादर आता येता ऐकू. आतां येता? होय फादर येता. ओके बरें. राजश्री बाय खरापूरकर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां कोणाकय प्रश्न विचारचे आसा जाल्यार तुमी तुमचे प्रश्न मांडूं येता. कोणाक प्रश्न करचे आसा जाल्यार तांणी तुमचो मायक अनम्यूट करचो आनी तुमचे प्रश्न मांडूं येता. बुक्स मार्केटान अवेलेबल आसा स्टोरार? राजश्री हांव एक तुका प्रश्न विचारता. तूं इतली सुंदर पुस्तकां बरयल्यात, भुरग्यां खातीर बरयल्यात, विज्ञानाचें गिन्यान मेळपी अशी क्रिएटीव रायटींग आसा तुजें. आयकूं येता न्ही? म्हाका दिसता ते ऑफलायन गेल्याशें दिसता. ओके आसूं तर हा फादर. म्हाका आयकूंक येता. ओके येता. हय. आयले ते. इतकी सुंदर पुस्तकां बरयल्यात तुवें, चित्रमय, ती चिंकी आनी इतकी सुंदर आसा. पण म्हाका एक सांग, प्रत्यक्ष जी भुरगीं वाचतात म्हळ्यार भुरग्यां कडल्यान तुका कसो रिस्पॉन्स मेळटा ह्या पुस्तकांचो? म्हणजे आमची आतां कोंकणीची भुरगीं आसात, तुजी सोयऱ्यांची आसतलीं, शेजा पाजाराची आसतलीं, जावं वाचक हातूंतलीं भुरगीं आसतलीं, कसो रिस्पॉन्स मेळटा पुस्तकांक तुज्या? भुरगीं वाचता आवडीन काय कितें? सगळीं भुरगीं वाचतात अशी ना. आता थोडी माझ्या भुरग्यांच्या शाळेतली जी थोडी भुरगीं आसात ती म्हाका येवन मुद्दाम सांगता. हांव जेन्ना शाळेन भुरग्यांक हाडपाक वता तेन्ना ती मुद्दाम येवन म्हाका सांगिल्ली याद आसा 2-4 भुरग्यांनीच की ती काकी म्हणटा म्हाका, काकी पुस्तक हे वाचल्या, म्हाका एक खूब कळ्ळ्या, आवडल्या, इतकेंच. पूण हांव सांगूंक शकना की खूब भुरगीं वाचतात. पूण न्ही जयंतीबाई, एकूच हांवें पळयला की विज्ञान योगी किंवा हे पुस्तक जालें की कशें तरी तांकां असायनमेंट्स दिता काय कितें खबर ना, पूण
हय असाइनमेंट्सा खातीर ती पुस्तकां वाचतात अशें एक दिसलें म्हाका. न्ही हो अनुभव म्हाका स्वताचो आसा. लोककला, गोंयची लोककला म्हणजे लोकनाच आनी नाटकां हरशीं तांकां हय. ताजें पडलें ना. एसायनमेंटा वेळार येतात ती पुस्तकां सोदूंक हय, हय. मागीर ती सोंपलें. म्हणजे आतांच्या भुरग्यांची अशी टेंडन्सी जाल्या कामा पुरतो मामा, कळ्ळें न्ही. आमी जशीं आमच्या भुरगेपणांत वाचनाच्या आवडी खातीर वाचतालीं, सुटी म्हणजे आमची सारकी आमी पुस्तकां राखून दवरतालीं. दिवाळेची सुटी, मे म्हयन्याची सुटी आनंद घेताले आमी वाचनाचो. अशें आज ना. म्हणजे तांची माध्यमां बदलल्यात, तांकांय आमी दोश दिवंक शकनात. म्हाका इतलेंच म्हणपाचें आशिल्लें, कोंकणीतलें इतलें बाल साहित्य येता, सामकें अफाट बाल साहित्य येता आनी तातूंत तुजी आगळी वेगळी पुस्तकां, कळ्ळें न्ही. लोककाणयोय न्ही Thank आनी you. आगळी वेगळी. खरेंच हांव मना पासून सांगता. पूण वाचक म्हणून भुरगीं ही कशीं कितें ताका रिस्पॉन्स दिता तें तुवें सांगलें म्हाका. पूण ती आनीक म्हाका दिसता वेगळे तरेन भुरग्यां मेरेन पावूं जाय. आमची शाळांनी एक्झिबिशनां जातात जाल्यार असले तरेचे हय. एक्झिबिशनां जावपाची गरज आसा. आं? शाळांनी हो मुडूय तयार करपाक जाय. टिचरांनी थोडेशे भुरग्यां कडेन उलोवपाक जाय हय. अशें म्हाका दिसता. म्हणजे एक वाचपाची एक पिरियड आसपाक जाय. एक लेक्चर तांचे वाचपा खातीर दवरपाक जाय. पयलीं म्हाका याद आसा आमी भुरगीं आसतना खंय तरी आमकां एक लायब्ररी पिरियड म्हणून आशिल्लो आनी आमकां कंपल्सरी लायब्ररीन वचून ते पुस्तकां चाळची पडटालीं. ती तुका ते वायट आतां आसा काय ना. म्हाका म्हणजे म्हजो भावालो चलो शिकता, ल्हान आसा, 7वेक आसा. पूण ताजे 5वेक 6वेक आसतना साकूनचे हांव गजाली सांगता. तांकां हय जो लायब्ररी पिरियड आसता न्ही, तो पिरियड हय तांचो त्या पिरियडाक आनी कितें तरी जातालें सुरवातेक. तांकां लायब्ररीन व्हरच नाशिल्ली पयलीं. मागीर केन्ना आं. तरी तांकां व्हरून पुस्तकां दिवप जाताली. पूण सांगप कशें, पुस्तक चुरूंक जायना. पुस्तक पिनूक जायना म्हळ्यार हांव आयकतां. भुरगीं वापरतात तेन्ना हय पुस्तक चुरतलेंच न्ही. भुरग्यांक हय पुस्तक कशें कितें उगडचें हें सांगपाची पसून हय टिचरांनी गरज आसता. अशें उगडूंक जायना खूब पोटांत धरून. ह्यो गजाली टिचरांक कितपत खबर आसात हांव नकळो. हांव सरसकट सगळ्या टिचरांक म्हणना. पूण हें पसून सांगपाची गरज आसा. बाबा पुस्तक कशें उगडप. चुरतलेंच न्ही भुरग्यांनी वापरलें म्हणटकच. बरोबर वाचतात हो सामकें भुरग्याची पुस्तकां ती काय एक्सपेन्सिव्ह नासतात, कमी असतात पयशांनी. बरोबर. हय. ओके. म्हणजे जस्ट हांवें तुका एक हें व्यक्त केलो. सुंदर जालें. बरें दिसलें तुमचें आयकून जयंतीबाई. देव बरें करूं जयंतीबाई. आनीक कोणाक प्रश्न करचो आसा जाल्यार प्रश्न करूं येता. तुमचो मायक अनम्यूट करचो आनी तुमी तुमचो प्रश्न स्पश्टपणे सांगचो. कोणूच भुरगीं उलयना आनी भुरगीं आसा जाल्यार म्हाका खबर ना पार्टिसिपंट आनी भुरगीं आसात जाल्यार हांव तांकां सांगूंक सोदता की तुमी कितें तरी म्हाका विचारात म्हणून प्रश्न. आमीच जाणटी भुरग्यांक बेश्टायतात काय कितें? हॅलो मिस, माझा एक प्रश्न आसा. ओके. ओके. सांग. तुमचे व्याख्यान पहिले सुवातेर खूब बरें जाल्लें. सैम आनी विज्ञान हाचेरूय भर पडलो, खूब बरो जालो. म्हजो प्रश्न असो, तुमी जेन्ना पुस्तक तयार करतात तेन्ना भुरग्याचें विश्व हें कशें तुमी मतीन धरून तुमी तयार करतात हें मातशें सांगशात? भुरग्याचें विश्व जेन्ना तयार करचें पडटा न्ही बाय तेन्ना न्ही त्या विश्वात आसचें पडटा, स्वताक घालचें पडटा. लकीली म्हाजें कितें जालां की सगळें हांवें बरोवपाक घेतलें तेन्ना म्हजी भुरगीं जाल्लीं, तेन्नाच म्हजी भुरगीं जाल्लीं. आनी प्लस हांव भुरग्याक शिकयता कॉलेजान. म्हणटकूर न्ही ते विश्वातूच आसता हांव. म्हजी चडशें विश्व म्हणल्यार भुरगींच, कॉलेजांची भुरगीं आसूं किंवा घरांतलीं भुरगीं आसूं. सो ऑटोमॅटिकली न्ही ते प्रश्न तुज्या तकलेन येता. केन्ना केन्ना म्हजी भुरगीं प्रश्न विचारता ते खंय तरी म्हज्या बरोवपान मेळटा. किंवा म्हज्या कॉलेजान हांव कितें भुरग्याचें पळयलें, कितें एक्सप्रेशन पळयलें किंवा हें पळयलें, तें ऑटोमॅटिकली खंय तरी घालन दिसता आनी तशीच गुफून गुफून आपली स्टोरी तयार जाता खरें म्हणल्यार.
इमॅजिनेशन इमोशनल थोडासा क्वेश्चन आसचो पडटा. आणि हांवें सांगिल्ल्या प्रमाण रिया की खुबशे हे आपणे बंद करचे पडटा की चड हे करप ना, टीव्ही पळोवप ना, हे पळोवप ना. सो ऑटोमॅटिकली तुजें मायंड, तुजें मन ह्याच विचारांनी आसता. काम करतनाच हे विचार येतात. व्हडले न्ही की बसून विचार येता अशें कांय ना. काम करतना सगळ्या घरांचे कितेंय काम कर. बसीन हांव विचार करता. कॉलेजान वतना बसीन वतना तेन्ना अर्दवर जो ब्रेक बसीन मेळटा थंडसाण तेन्ना विचार करता. अशें आसता तें. या, देव आनी बरें कितें करूं. म्हणजे तुका आनी कितें विचारूंक जाय रिया हाजेर? मॅडम एक सांग, भुरग्यांक बरयतना एक असो साचो कितें तुमचो आसता काय बरयतना, काय अशीच बरोवप जाता? ना बाय, साचो म्हणटा तो हांवें केन्नाच दवरिल्लो ना लायफान. कळ्ळें न्ही? असेच विचार येतात, फट्ट करून विचार येतात आणि तातूंतल्यान मन आपले रिकामी जेन्ना दवरता न्ही, खूब विचारांनी तकली भरूंक जायना. सगळे अनक्लटर कर म्हणटात न्ही, तातूंत आपलें मन एक्चुअली अनक्लटर करपाक जाय. तेन्ना तूं जेन्ना एक विशयाक हात घालता न्ही, ऑटोमॅटिकली हात घालना फुडें तुजे कॅरेक्टर्स तयार जातात. कॅरेक्टर्स तयार जायना फुडें ते कॅरेक्टर्स कशी कितें म्हणटली हे तुजें मन तुका सांगता. आनी त्या तातूंतल्यान तूं तुजी काणी फुडें व्हरता आनी फुडें व्हरतनाच तुका ताजी एंडिंगूय कळटा. आतां हे कशें येता हें हांव सांगूंक शकना. मे बी एक नेचराची ते एक गिफ्ट म्हणूंक शकता कितें. पण स्वताक जर तयार करत न्ही अशा तरेन जाल्यार कोणाय कडल्यान हें जावंक शकता. अशें न्ही की हें डिफिकल्ट म्हणून, पण तयार करचें पडटलें. आपली एक बेजीस एक तयार करची पडटली अशें म्हाका दिसता रिया. देव करूं मिस. या, देव बरें करूं. आनीक कोणाक प्रश्न मांडचो आसा? शाळेंची भुरगीं आसात कोण हांगा? कोणाक विचारपाक जाय कितें? चड करून कॉलेजीची आनी युनिव्हर्सिटीची भुरगीं आसात. रिचा उलयता दिसता. रिचा कोण तरी उलयता स्पिकींग. राजश्री प्रसन्न उलयतालो कामत. प्रसन्न आसा. या आमचे म्हाजे चली माहीम बरोबर बशिल्लें आसा. हय. हांव विचारूंक सोदतालो की भुरग्यांक पुस्तकाची गोडी लावपाक कितें करूंक शकतात आमी पेरंट्स? भुरग्यांक पुस्तकाची गोडी लावपा खातीर पेरंट्सा कडल्यान एकूच हें करूंक की तांच्या पयलीं म्हणल्यार पुस्तकां तांकां जाय तशी हाताळपाक दिवपाची. पुस्तक आनी दुसरें म्हटल्यार गोडी लावपाक आपणे दिसाक एक पान पासून जर रातच्या टायमार तांकां वाचून दाखयलें तर एक तराच्या स्टायलीन एक अशें बोरिंग स्टायल करप ना. एक पेज घेवप आनी आपणाक दिसता त्या एका स्टायलीन म्हणजे ताका त्या भुरग्याक न्ही त्या पुस्तकांच्या कॅरेक्टरा बरोबर एक रूप जातकर ती फुडें तें पुस्तक आपुणूच वाचतली. एक पेरंटान थोडेशें इल्लें करपाक जाय, फक्त सुरवात गोडी लावपाक. त्या खातीर पेरंटा कडेन हांव मागता की तांणी एक पान तरी दिसाक भुरग्याक वाचून दाखोवचें वेगळ्या तरेन. ओके, थँक्यू. देव बरें करूं. आनीक कोणाक प्रश्न मांडचो आसा? बरें, म्हाका दिसता कोणाक प्रश्न रिचा उलोवंक सोदता? भुरग्यांनी आपल्या या माईक अनम्यूट कर. ओके, आता उलय. आता आमकां बरोवपाची आवड आसा. आमी आपले कलेक नवो आकार दिवप, नवे तरेन कशें बरोवप? कलेक आकार कसो दिवप? ओके, तुका बरोवपाक जाय हय काय न्ही? हांवें थोडेशें म्हाज्या उलोवपान सांगलें तें कळ्ळें?
आता एक म्हणल्यार मगो झाडाकडेन उलय, फुलाकडेन उलय, पक्षाकडेन उलय, तुका आकार आपोआपूच तुज्या हाका मेळत रावतलो. आणि हे हांव सांगता तें सामकें खरें आं. अशाच तरेन एक रायटर तयार जाता. रिचा, असं आयकूंक येना बाय तुजें. आता होता होय आता आता क्लिअर आहे. आयकूंक येना. हा राजेश्री बाई त्याच प्रश्नाचे दृष्टी आहे का? हॅलो, काय आयकूंक येना? हॅलो, ताचे नेटवर्क मातशें म्हाका दिसता लो आसा. अशें दिसता. हय हय. आता येता ऐकू. हा आता येता. उलय उलय. आम्ही वेगळे तरी बरोवपाक कशें ट्राय करू शकता आउट ऑफ द बॉक्स चितून. वेगळ्या तरेन तू पयलीं म्हणल्यार तुका खंयच्या हाजेर खंयच्या टॉपिकाचेर बरोवपाक जाय, तुका कितें करपाक जाय हाजी तकलेन मो क्लॅरिटी हाडची पडटली. हळू 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 ती एकदम येवची ना. तू जशें मातशें व्हडलें व्हडलें जाता पयलीं म्हणल्यार तू वाचूंक लाग. तर एक वेगवेगळ्या रायटरांच्यांनी वाच. ते वाचतकूच तुका कळटा की रायटर्स कशे बरयतात, खंयच्या हाजेर बरयतात, खंयच्या टॉपिकांचेर बरयतात, आपणाक हातूंची खंयची टॉपीक आवडटलो किंवा हाज्या पेक्षा आपूण वेगळें कितें करूंक शकतले काय हे तूं थारावंक शकतले. तूं जेन्ना खूब वाचपाक लागतले तेन्ना तूं स्वताक थारावंक शकतले की आपूण अशें न्ही, ह्या रायटराचें आपणें हें वाचलें पूण आपणाक वेगळ्या तरेन करपाक जाय आनी आपणाक अशा तरेन करपाक जाय हे तुज्या तूच मागीर थारायतलें. त्या खातीर म्हजें तुका रिक्वेस्ट आसा की चडांत चड पुस्तकां वाच, चडांत चड रायटरां विशीं वाच. हातूंतल्यान तुका खूब हें मेळटलें. या देव बरें करूं. या म्हाका दिसता चडशे प्रश्न जाल्ले आसा. आमी आतां निमणो समारंभ करुया. TSKK ई माडेच्या व्याख्यानांनी 3 उलोवप्यांनी आपले उलोवप केले आनी 3 भाशांच्यो काणयो साहित्य आमकां पळोवंक मेळ्ळें. त्या पयल्या शेनवाराक बौध्द कथे वयर, फाटच्या शेनवारा आमी लोककाणया वयर आनी ह्या शेनवारा म्हणजे आयज आमकां सैमीक आनी विज्ञानीक साहित्याचेर आमकां जायतें कितें आयकूंक मेळ्ळें. तर खेरीत भाशेन तेगांयचे उपकार आठयता फिलोमेना बाय सान फ्रांसिस्को, जयंती नायक आनी आयचे उलोवपी राजश्री बांदोडकर खरापूरकर. तेच परी आयच्या उलोवप्याची वळख करूंक आमचे बाय मेलिसा सिमॉयस म्हापशेंचे SFX स्कॉलान ते शिकोवपी आसात. ताणें आमकां आदार केलो देखून तांकांय बी देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी आदीं पयल्या 2 उलोवपांक आमकां आदार केल्ले रिया आनी समिक्षा हांकांय बी देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां सगळीं तुमी जी हाजीर आसलीं ह्या व्याख्यानांतल्यान तुमी कितें तरी शिकल्यांत अशी आस बाळगिता. आनी फुडल्या म्हयन्यान चड करून परिस्थिती पळोवन आमी आनीक ही व्याख्यानां आमी तुमकां आयकूंक दितले. म्हणटच परिस्थिती पळोवन
घडये ती ऑनलायन जायत ना तर परिस्थिती सुदरली जाल्यार आमी ती आमच्या केंद्रान घडोवन हाडटल्या. म्हणटच तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं आनी सगल्यांक तुमकां देव बरी रात दिवं. देव बरें करूं.